19 वर्ष झाली वर्धापन चालू असतं आमचं. वर्धापन चालू असतं आणि दरवर्षीप्रमाणे आमचे लोक भाविक भरपूर येतात दर्शन घेतात. ॲक्च्युली 100 वर्सां जाली. हेच्या पयलीं मी मुर्ती न्हेसलेली 2004 मुर्ती स्थापना केल्या. तेन्नासून हे वर्धापन असो दिन साजरो करता. रथ सप्तमी हो उत्सव आसता. अनेक भाविक ना म्हटल्यार कमीत कमी 1,500 लोक महाप्रसाद घेवन वयतात आनी ह्या देवा कडेन सांगणें केलें म्हणजे तेंचें काम जालें अशें दिसता आमकां आनी लोकांक पावलेलो आहा. हे हिसपान लोक तितून आनी भरभरा जाता आनी लोक दिवपाक कमी करना. एक मागल्या म्हणटा ते 5 10 दिता 10 20 दिता आपल्या खुशीन हाडून दिता आनी ह्या पयशेनूच म्हणटा की देवा कडेन की लोकांची मनोकामना पूर्ण करची आनी अशेंच वर्सान वर्स ह्या रथ सप्तमीचो सण साजरो करून घेवचो. हे निमतान सगळे भाविकांक म्हणटा की एकजुटान एक वटेन मतान रावपाचें आनी अशेंच देवाचें कार्य करून घेवपाचें. जय खापरेश्वर महाराज की जय. आमचे बेलाबाई खापरेश्वराचो आयज 19 वर्धापन दिन. तसो आमच्या ब्राह्मणेश्वराचो वर्धापन दिन आसा. कालच्यान ह्या सोहळ्याक सुरवात जाल्ली आसा. काल शुद्धी होम जाल्लेलो आसा आनी तेचे येजमानपद घेतलेले सचिन आरोलकर यांनी. आयचे जे खापरेश्वराचे जे येजमानपण आसा ते सत्यप्रकाश तिवारी आनी ब्राह्मणेश्वराचे जे येजमानपण आसा ते पंकज भगताक मेळ्ळें आसा. तशेंच फाल्यां आमची आतां सकाळच्यान लव होम सगळें जाल्लेलें आसा. महाआरती जाल्लेली आसा. लोक आतां प्रसाद घेतात. त्याच्या नंतर महाप्रसाद आसा. महाप्रसाद झाल्यानंतर बरोबर 3 वाजता आमची श्रीची पालखी भोंवतली. अख्खे वॉर्ड नंबर 15 भोंवतली सगळी भोंवतली. बेलाबाई, मेस्तवाडा, ओरुले, होडी, ड्रायव्हर हिल ह्या जाग्यान भोंवतली. रातची 12 सुमार ही पालखी देवळान पावतली. तेन्ना परत आमचे जे महिला मंडळ आसा तेंचे दिवजा जातली. दिवजा जातकच परत आरती जातली आनी आयची ही सांगात जाली. फाल्यां 3 सुमार श्री सत्यनारायण महापुजा आसा. हे पुजेचे येजमानपण घेतलेले आसा मांद्रेकरांनी मडकेकाराक दिल्ले आसा. ही पुजा जातकर सांजचो हांगा एक सांस्कृतीक कार्यक्रम म्हणजे ऑर्केस्ट्रा दवरले आसा आनी त्या ऑर्केस्ट्रा बरोबर पावणी आसतली आनी फाल्यां राती परत महाआरती जातली आनी त्याच्या नंतर ह्या उत्सवाची सांगता जातली.